YouTube family कशी आहे तुम सगळी आहे ना बरी आम्ही आहे बरी आणि असे आमगेलो कलर पिंक सगळ्या तोंडाक कलर लायन येयलो ते हाय कर हाव आर यू कर तेंक सगळ्या पयली हाय कर ओके ओके लिसन okay say one time hi friends you have to say hi friends them say that okay तो hi friends कोत्ता तुमका ओके तुमको जे हाय कोत्ता तो हाय म्हूण दाखयता चय लिपलुच कितका येना वॉल्स्टरा गेले सो ते हांव गोंय गेले तेन्ना हाडलोलें ताका सो आयना लायक ते हांव इंगेल्या पावोंक नाहलो न्हू म्हणजे गोंय वचोंक नाहलोलें सो तो रोप बीन सगळें तेसो आहलोलो सो लास्ट टायम हांव जेन्ना गेलो न्हू लास्ट टायम म्हणल्यार हांव गेलोलें फेब्रुवारीन गेलोलें ओके सो ते दोन्ना सगळें चोय तेकना तेगे रोप जायनाहलो म्हणल्यार तो बरो नाहलोलो सो तो थोडो अशें करून कोणा दिल थिंगा आनी म्हाका ते फेवरेट तेगे टी शर्ट म्हाका लायक जाय ते सो हांवें ते थिंग गेलो आसा वॉश केले आनी हांवें तेका गायले मागीर ते हांव येता तेन्ना इंगेन येयले सो थोडोसो रोप अशें करून म्हणटाय न्हू व्हडले भावा गेले जावं व्हडले भयणी गेले तेणें घालपाक जाय म्हणून सो हांवें घायले तेका ओके आनी आयज हांवें सामकें लेट स्टार्ट केला आसा इवनींग केला कित्याक आयज सॅटर्डे तुमकां सांगूं नाका एवरी सॅटर्डे वॉल्स्टार कितूत तें ऑनलायन क्लासीस सो ताका लागून म्हाका सकाळ फुडें कांय शूट करूंक मेळना आनी आयज म्हणल्यार रांदपाचें बीन नाहलोलें कित्याक काल आहलो न्हू केलोलें आनी थोडीशी ती पाव भाजी उरलो आहा सो आनी ब्रेकफास्ट आयज आमी ती खायली ब्रेड आहलो न्हू सो हय आनी रांदपाकूय बीन नाका सो आनी असो येता आमगेलो पोतून मार खावपा येता तो जाय रे तुका मार जाय तुका मार जाय कलर जाय हय केसो कलर माग तूं पिंकू आनी तोंडाक कोण लायलो तुगे कलर सगलो हय कोण लायलो तो कलर हे सगळे हाती बीन कलर कितें तुगेले दाखय तांकां दाखय कलर दाखय सगळे हेचो एश कोन्न दाखयता हे सय कलर केसो आहा थिंगा तेगे फेवरेट कलर पिंक ओके सो एवरी टायम तो पिंक कलर सो आनी वॉल्स्टर होच एक कलर कोत्ता हाय म्हूण मरे हाय फ्रेंड्स ओके चय बाबा ऑल्सो सेइंग हाय फ्रेंड्स तू म्हणू तू करू हाय फ्रेंड्स करू ओके आनी दुसरें म्हणल्यार कितें मिस्टां उडो घालूं नाहलोलो सो मातशें ना तो ना फुगोंगान दवरलो आहलोलो कित्याक पयर हिंगेले तेन्ना सगळी ती हें लागलो आहलोली केक बीन लागलो आहलो न्हू सो हांवें धुवूं नाहलोलो तो मातशें हांवें फुगोंगान दवरलोलो सो आतां हांवें तो इवनींग घायला आनी स्टँडा वयलो रोप काडला आनी म्हाका आतां रोप घोडी मारपाक जाय आनी दॅट्स इट हय आनी कितें आहा तें जाल्यार आयज बेस्ट उलोवया म्हणलें तुमचे कडेन ओके आनी दुसरें म्हणल्यार ना वॉल्स्टरागे कोमन्यावा फोटो येयले सो ते तरी हांव तुमकां ना दाखयता ओके आनी तेगे विडियो ना तुमकां हांव आयज ना जाल्यार हालीं हांव तुमकां शॅर कोत्ता ओके हांवें यूट्यूब स्टार्ट करचे पयलें कोमन्याव जालो सो ते तर म्हाका शूट करूं कांय मेळना बट हांवें विडियो काडलो हाय ते तुमकां हांव शॅर कोत्ता ओके सो तेगे फोटोय बीन ओके आनी हय आनी ह्या दिसांत नवीनच चलताय सो काल न्हू हांवें सांगलो न्हू तुमकां एक इन्सिडेंट जालो म्हणून सो इन्सिडेंट आयज तुमकां हांव शॅर कोत्ता ओके कितें जालो तो सो कित्या लागून हांव पयलीं हांव एवरी टायम अशें करून थिंग येयल्यार हांव सायबिणी आल्तरीचें दवरतालें ओके सो हांव केन्ना अशें करून काडनाहलोलें बट लास्ट इयर तो इन्सिडेंट कितें जालो बोर भाशेन आहलो आमी ओके नो प्रॉब्लम कांय अशें करून कोणालें हें बीन नाहलोलें सो हिंगा एवरी टायम ना अशें करून
कित म्हणटाय तें एवरी टायम ना रेंट वाडयताय. सो आमच्यान हेंग गेले तेदोन आमगेत ना कांयच रेंट वाडोयल नाहलोलें. सो आम येयलो 2021 ह्या घरा भितर सरलोली. ओके, सो 21 जालें, 22 जालो. सो 1 year आमकां हें जालें, बाब जालो हिंगा. आनी बरें आहलें अशें कोन्न, कांय प्रॉब्लम ना, कांय ना. सो तेणें आमकां 23 तेणें आमकां म्हणजे वॉल्टरा मॅसेज घायली की लायक आमी रेंट 15% वाडयताय म्हण. ओके, सो आमी अशें करून डिस्कस करपा लागलीं 15% इतली तेंपां आमगे वाडयलें ना न्हू. सो ओके म्हण आमी ओके जालें, रावया बीन म्हण. सो तेन्ना एक ईमेल घालतरी 5 दिसांनी तेमी आमकां नोटीस दिलें की तुमी ही प्रॉपर्टी सोडाय म्हूण. ओके, कांय इश्यू बीन कांय जालें ना. आम डिस्कस केलें की हांवें वॉल्टान कितें केलें, आतां 24 बाबागे कोमन्यांव आहा न्हू. सो आतां कोमन्यांव बीन करपा जाय. सो आमी रावया म्हूण सांगलें. आनी म्हणजे आतां आमी तेणें ईमेल धाडटोरी लायक कितें ईमेल धाडटोरी आमी डिस्कस केलें म्हणजे आमी रावया म्हूण. ओके, सो आतां कांय आतां पोतू रिप्लाय करूंक जाय न्हू. सो करूं ना. 15 डेजान ना तेंगे पोतूर ईमेल येयली ही प्रॉपर्टी खाली कोराय म्हूण. ओके, सो प्रॉपर्टी खाली कोराय म्हणटोरी सो एंड ऑफ ऑगस्ट ना तेमी आमकां ती ईमेल घायली तुमगे रेंट आमी वाडयताय म्हूण. ओके, आनी दीस आहले 9 वेलंकी सायबिणी 9 चलताली. सो आमी डिस्कस केलें आनी आमी हें केलें आनी म्हणजे हें केलें आमी रावतोय म्हूण वाडयत जाल्यार. ओके, मागीर 5 दिसांनी तेंगे मॅसेज येयली ती प्रॉपर्टी हाली कोराय म्हूण. सो कितें करपाचें आतां, हाली कोराय म्हणटरी करूंकूच जाय. तुमी UK आहाय तें जाणाय प्रॉपर्टी हाल कोर मसाल म्हणटरी एनी हांव तुवें दुसरी घर चोवपा जाय आनी तुवें हाली करपा जाय. सो आमी म्हणपा लागलें, आमी अशें करून चोवपा लागलीं, आमचो अशें करून घर चोवपा लागलीं लायक सोदूं लागलीं. आतां हाली कोराय म्हणटरी सोदूं जाय न्हू. सो ना आमी सोदपा लागलीं, सोदताय मेळो नाय. आनी हिंगा आहाय तेदोना जाय तेदोना केन्ना घर मेळ्ळाय. UK आहाय तेंक लोकांक खबर आहा कितें कात तें बीन. सो मेळ्ळें, सोदताय तरी दिसा एक मेळ्ळें. सो तेन्ना म्हाका ना पयस जावपा लागलें कित्याक बाबा स्कूल पडटा म्हाका हिंगसोन. आतां हांव रावता थिंगसर म्हाका फकत 10 minutes बाबागे स्कुला कडेन. सो एवरीथींग म्हाका हिंग ओके आहलें. आनी मागीर एक चोयलो थिंगा म्हाका साम बरें पयस, म्हाका 2 बस चेंज करपा पडटाले भितरसोन थिंग भितर पडटालें. सो अशें करून ओके जालें, चोयन बीन येयलीं. आनी ना सांगतो म्हणल्यार ना वेलंकीन सायबिणी आतां दीस 5 दिसा अशें करून हें जालें न्हू. सो 7 ते 9 हांव ना आमगे तेदोना मामीन म्हाका ती हें जावचें ना पयलीं ना ती सायबीण हाडलोली. ओके, ती गोंय गेलोली तेदोन ती वेलंकिनीक गेल्ली तेदोन ती तेजे पयलीं म्हाका हाडिल्ली. ती येयलो 23 ती ना येयलोली जून काय जुलय की तेशी येयलोली. सो तेन्ना आमकां तिगांयकू म्हणजे आपण्याक म्हगे व्हडले भयणीक आनी म्हाका. ओके, सो 3 हाडलोल्यो. सो तेजे पयलीं ती हें जालें आनी हांव ती हाडली न्हू मामी न्हू. सो हांव करूं लागलें कित्याक मुको पयलीं आहलोलें म्हणल्यार मुको आहली प्लास्टीक बॉटली ती ऑयल ना जाल्यार हें उरता न्हू तितू आजमेतू तेसली आहली, अशें करून नाहलोली. चिंतलोलें केन्ना पावता जाल्यार देवा कृपेन हांव वयता जाल्यार हांव हाडटा अशें म्हूण. सो तेजे पयलीं ती गेली तेन आमकां हाडली आनी आलत्रीचे 2 हांव ती रोजा कोतालें. सो आनी हांव जेन्ना ते नेक्स्ट लास्ट इयर जेन्ना ती तेर्स कोत्तालो ती तेदोना आलत्रीचेर आहली. हांवें अशें करून मेजाचेर बीन कांय दवरलें ना. ओके, सो म्हणटोर हांव तेंच करपालें. आमी सोदताय आतां नेक्स्ट इयर आमकां नेक्स्ट म्हयने आमकां सोडपाचें म्हणजे 2023 आमकां आतां ऑक्टोबरा आतां आमगेलें लास्ट हें. सो आतां कितें करपाचें कात करपाचें अशें करून टेंशन जाता जालें सारकें कितें करपाचें. बाबूय आहा दाखलो, सो कितें कोत्तोलें आनी नेक्स्ट इयर आतां हें आहा. सो कितें कोन्न जातलें अशें करून चिंत्ताय आमी आतां कितें जातलें दीस रात अशें करून. पूण आमगे मागण्या सदां दोतलें आमकां खूंय तर एक घर दी बरें करून अशें करून
अशें करून हांव मागतालें ओके सो ना जालें न्हू हांव न्हंयन हें करपा लागलें ओके आनी हांव सकाळ फुडें मीस आयकपा लागलें आनी न्हंयन हांव सांजे मायत्या तेच करपा लागलीं हांव आनी बाब सो ना हें जालें वॉल्टा गेलो कामा तोय टेंशन म्हणजे तोय कामाक वचून घर सोदतालो सो म्हणटू अशें करून दीस वचपालें लास्ट सातवी न्हंयन चलतालें ओके त्या दिसा हांवें मॉर्निंग मीस आयकलें आनी आयकलें आनी तेच करूं बसलें सो तेच करता तेन्ना हांवें तें मागलें साहेब मागीर म्हणलें तुगे हातीकूय एक धाकटो भुरगो आहा मुकोडेय बीन धाकलें एक भुरगो आहा सो हांव घेन कितकोन हें सगलें जातलें कित कोत्तोलें हांव तुका एक तुवें एक आवय हांवूय एक आवय सो म्हण हांव मागता म्हण तुकोडें ओके सो खूंय तर एक बरो घर दिना जाल्यार हेंच घर दी म्हण आमकां हें करपाक ओके सो 7 न्हंयन जालें त्या रातीको हांवें त्या 7 न्हंयना दिसा हांवें तें मागलें रडोन मागलें हांव ओके सो मागलें न्हू मागतोरी म्हणटू तो दीस गेलो दुसरे दिसा वॉल्टा गेलो कामा आनी 8 न्हंयन हाल जातलें हे लास्ट हें न्हू सो वॉल्टा गेलो आनी तो कामा गेलो तेका कामासून फोन येयलो एजन्सीसून आनी कितें सांगपा लागलो की आमी तुम कितें कोत्ताय तुम थिंग रावताय काय हें कोत्ताय सोडटाय काय म्हूण सो वॉल्टान सांगलें तुम आमकां कांय डिस्कस करूं ना तुम डायरेक्ट आमकां सांगपा लागलीं म्हणपा लागलीं सोडाय म्हूण सो आमी हें केलें म्हूण सो ना तुम कितें कोत्ताय म्हूण सो तेन्ना सांगपा लागलें की वॉल्टान सांगलें आम रावताय म्हूण हिंगा सो नो प्रॉब्लम म्हूण सो तें जालें की पयले दिसा हांवें मागलें आनी दुसरे दिसा म्हाका मेळ्ळें अशें सो ते दोन म्हणजे त्या सायबिणीचे भावाट वाडलो ओके सो मागीर न्हू जालें वॉल्टान म्हाका ब्रेका आहा तेदो फोन केलो आनी अशें सांगलें सो हांवें तेका सांगलें अशी खबर रे म्हूण सो हांवें रातीको अशें मागलें तो म्हणपा लागलें आपणेन बीन मागलो म्हणपा लागलो अशी खबर सो जेन्ना सिट्युएशन येता न्हू तेदोन आमी तें मागताय आनी आमकां तें मेळटा तेदोन कळटा कितें काय म्हूण कितें ओके सो दोगांयनी मागलो अशें मेळ्ळें अशें सो जालें म्हणटू तें वरोस जालें मीस आमगे केलें ओके तितलें सो तें जालें आनी पयर इन्सिडेंट जालो दुसरो म्हणल्यार आमगे लायटी लागून सो तेन्ना हांवें मागलोलें सो तेन्नाय बीन म्हाका मागलो मेळ्ळें अशें सो ते टायमार सो दोनी मुगे एक भावाती हेंच जालें सो तेका लागून आनी मागीर हांव गेलोलें ब्रेड हाडूं सो हांवें म्हणल्यार न्हंयन चलताय न्हू सो ना मागीर कितें जालें जाण तूं लास्ट टायम जेन्ना न्हंयन चलताय न्हू हांव सदां ना फ्रेश फ्लावर घालतालें मुगे भितून मेजाचेर फ्रेश फ्लावर दवरी ओके आनी तितूंतली 4 अशें करून हें काडटा आनी लायन अशें कोत्तालें वयर अशें करून आतां दवरलाय तशें करून सो तुमकां दाखयता राव सो हांव ना तेशें करून दोरी ओके न्हंयना ते दिसा न्हू अशें करून हांव आलत्रीचेर फूल घालतालें सो हांवें ते बुके मुगे वाजान हांव ती फ्रेश फ्लावर हाडून घालताय सो तितू हाडटा तेदोन हांव ना काणटींग घाली सो थिंगान घालतालें सो मागीर ना मुझे आख्खें हांव न्हंयन हेका हांव आख्खें थिंगोरी पूण ह्या पुसा हांव जेन्ना ते फूल घालता फूल हांवें म्हणलें न्हू म्हाका टेस्कोसान फूल हाडपा जाय हाडलो हाय सो ती म्हाका घालूं सो हांव ना आलत्रीचें फूल घालूंक गेलें म्हाका बेश्टें हें जालें की आपण्या सोकोल दवर म्हूण सो हांवें होरें सांगता म्हण हांवें कांयच रेडी करूं नासलेलें जावं मेज हें कित्याक आतां हांव वयर दोन कोत्ता न्हू सो नॉर्मली हांव वयर दोन कोत्तायच म्हूण हें आहलें बट ह्या पुसा म्हाका जेन्ना हांव फूल घालूंक गेलें तेन्ना म्हाका बेश्टें अशें भास दिसतालें आपणें सोकोल दवर आनी हें कर म्हूण फूल घाल म्हूण सो हांवें हेंच तर रोकड्यान उगोत केलें ना रेडी बीन कांय केलें नासलें आनी हांवें तें सकयल दवरलें येदीशी ती बट म्हाका व्हडलीशी जाली ओके सो आनी आयज हांवें तेका आनी आयज तेका हांवें टेबला लायटी घायलाय आयज मातशें बरें करून केलां कित्याक काल लेट जालें न्हू सो तेका लागून हें
कांय करून नासलें बेश्टें टेबलाचेर ते सकयल दवरलेलें ओके हीच ती आहा थिंगा धाकटीशी हाडलो ती मामीन आमकां ओलतोरीचे दवरपा व्हडली ना ती चड ओके हीच काल शेअर करता म्हण आसलें बट काल सगळी गडबड दिसताली कित्याक म्हाका तेंय बीन करपा जाय आसलो न्हू सो तेका लागून सो आयज म्हाका कितें दिसलें तुमकां हांव शेअर करचें अशें म्हण सो अशें करून कोणा कडेन शेअर केलें न्हू जाल्यार बरें दिसता आपणें गेलें हें सो तेका लागून ओके सो हांवें तुमकां हें शेअर केलें आनी आज जातलें आतां आमगेली चाय तयारी करपा वचपाची आयज चाय कळ्ळें फकत बिस्कीट आनी च्या ओके सो म्हाका दिसलें तुमकां न्हू हें शेअर करचें अशें म्हण हांवें सो तुमकां केलें ओके सो म्हाका दिसलें की तुमकां सांगचें अशें म्हगे भावाक कितें अशें करून हें आनी कितें जालें तें अशें कितें लास्ट विकूय बीन लास्ट एकाय बीन आमगे एक प्रॉब्लम जालो न्हू सो ते दोनाय मागलो ते दोनाय बीन म्हाका मेळ्ळें सो तेका लागून म्हाका दिसलें तुमकां हांव हें शेअर करचें अशें म्हण सो हांवें शेअर केलें तुमचे कडेन ओके सो कोत्तो म्हण आसलेलें केन्ना येस आं ओके ओके सो म्हाका हांव कोत्तो आसलेलें बट टायम येता तेदो ना बट आयज दिसलें अशें म्हाका तुमकां हांव शेअर करचें अशें म्हण सो कित्या लागून कितें इन्सिडेंट जालो आनी हांवें ह्या भाशेन करूं पावलें तें ओके सो हय आतां हाडटाकीर तेच कोत्तली मामी तेंका सांगतलें तेंकाय बीन आपयता हांव केन्ना करून नासलेलें आनी वॉल्टागे तेंगे घराको आहा ओके तेंगे हें आहा बायलेन स्टॅच्यू आहा तो क्रुटो कोन्न दवरलो आहा तितू आहा तो सो ती एवरी टायम थिंग तेच कोत्ताय सो लोकांक सांगताय वाड्या वयल्या आनी हें कोत्ताय बट सिन्स हांव हिंगा येयल्ल्या हांवें केन्ना हें जालें नासलें करूं बट कितें जालें हांव पयलीं कामां वयतालें सो करूं मेळो नासलोलें सो दीस टायम हांव आहा म्हणटरी आनी दुसरें म्हणल्यार मातशें म्हाका फील जालें अशें की तें आपणें सकयल दोन कोर अशें बीन म्हूण सो हांवें केलें ओके तूं म्हणटलें लॉसीन आयज कितें हें केलें काय म्हण उलयत रावलें बट ना बट म्हाका एक मोना एक हें अशें आसलोलें सो हांवें तुमकां सांगलें ओके सो तुमकां हांवें शेअर केलो ओके तुमकां तो म्हगे विडियो लायक जाता जाल्यार प्लीज लायक शेअर एंड सब्सक्रायब कराय ओके आनी टील देन टेक केअर बाय बाय सी इन माय नेक्स्ट विडियो ओके